घेयना म्हणटा पळय हांव ताका विचारपाक सोदतां की 2007 जो 2005 तूं काँग्रेसीन येयलो आनी 2007 तुका मुख्यमंत्री केलो कदाचित ती डिसिजन तो म्हणटा आसतलो सारकें जालें ना म्हणून कारण तेन्ना पार्टीचो अध्यक्ष आशिल्लो रवी नायक आनी रवी नायकाक बहुजन समाजाक ताणें पार्टी खरेंच बरी बिल्ड केल्ली अधिकारान ताका मुख्यमंत्री जावपाक जाय आशिल्लो सो कदाचित ताका जर मुख्यमंत्री केल्लो आशिल्लो 2007 आयज आमची ही परिस्थिती जावपा नाशिल्ली रवी नायक परत पार्टी बिल्ड करता आशिल्लो बहुजन समाज आमचे कडेन लागीं येता आशिल्लो कदाचित ती डिसिजन रॉंग जाली ही तो म्हाका दिसता ती तेच्या तोंडांतल्यान उलयलो आसतलो की पार्टी डिसिजन सारकी घेयना म्हणटा तर हाका मुख्यमंत्री केलो ती डिसिजन एकाची चुकली आसतली आनी परत एका CLPचो लिडर केलो ती डिसिजन चुकली आसतली परत एका CLPचो लिडर केलो ना म्हणून पार्टी सोडून गेलो सर काँग्रेस लिडर हाजे पयलीं दिगंबरूय काँग्रेसीन आसले सो हाव डू यू लूक एट इट काँग्रेसीचो एक्चुली खरें जर सत्यानाश केला जाल्यार हो दिगंबर कामती म्हणजे 2007 म्हणजे 2005 हांव काँग्रेसीक जॉयन जाला 2007 हाका काँग्रेसीचो मुख्यमंत्री केलो आनी तेजे नंतर मुख्यमंत्री करून ताणें काँग्रेसीची कशी सत्यानाश केलो तो तेन्नाच्यान म्हणजे 2007च्यान आमची खरी वाट लागपाक लागली म्हणजे थंयच्यान आमच्या खंयच्याच मुख्यमंत्र्याचेर करप्शन चार्जीस लागना ते दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आसतना तेजेर आनी आमच्या सरकाराचेर हें जालें आनी तातूंतल्यान आमकां खुबशे त्रास जाले थंय आमची संघटना काबार जावपाक लागली तेन्ना सुभाष शिरोडकर अध्यक्ष आशिल्लो ताणें सुभाष शिरोडकराक कशेंच संघटना बांदपाक दिली ना प्रत्येक गजाली आपल्याक कशें सोयी सुतक जाता त्या प्रमाणे ताणें संघटना सगळी चलयता म्हणजे कोणाक संघटना बांदपाकूच दिनाशिल्लो जशें आपल्याक जाय तशें हें जालें कारण तो मुख्यमंत्री आशिल्लो सुभाष शिरोडकर त्या टायमार हांव सारको लागींच्यान संघटना पळयतालो तो संघटना बांदपाक सोदतालो हो ताका जाय तो सपोर्ट करनासलो वयल्यान तो काबार तेजे नंतर हांव अध्यक्ष जालो तेन्ना सुद्दां आमी तेंच पळयलें हो सगळें डिसिजन आपूण लादपाक सोदतालो कंप्लीट हें करून आनी अनफॉर्च्युनेटली दिल्ली ताका सपोर्ट केलो कंप्लिटली कारण हो एक सिनियर लिडर आसा माजी मुख्यमंत्री आसा आनी कदाचित ताका ते मुख्यमंत्री म्हणून प्रोजेक्टूय करपाक सो हेणें खंयच्याच केन्नाच संघटना बांदपाचेर भर दिलो ना आनी काल तोच इंटरव्यून तेंय सांगता म्हाका दिसता देव तेजे तोंडांतल्यान उलयलो आसतलो की आपूण म्हणटा तो काँग्रेसीन आसतना सुद्दां BJPच्या लिडरांच्या टचान नाशिल्लो हितून तो कसलो गद्दार तो कळटा ज्या पार्टीन तुका मुख्यमंत्री केलो तेजे नंतर CLP लिडर केलो आनी तूं आयज सांगता की आपूण BJPच्या लिडरान तेन्ना सुद्दां टचान आशिल्लो म्हणजे कितलो गद्दार आनी कितलो फटींग जेजेर कोणें विश्वास दवरपाचो ना हें तातूंतल्यान कळटा आनी दुसरें म्हणजे हेणें केन्नाच बरी डिसिजन लोकांक हें करपाची घेवना आनी त्या खातीर आमची परिस्थिती कितें जाली 2012 आमचे कडेन जवळ जवळ 23-24 आमदार आशिल्ले ते आमी 9चेर पावले सो कोणें वाट लायली पक्षाची खरी पक्षाची आमची संघटना वाट लायली हेणें कितें 2007 जो मुख्यमंत्री जालो तो 12 मेरेन आमच्या इलेक्शनान 9 आमदार जाले तेजे नंतर परत आमी पार्टी हें जाली तेजे नंतर 2017 आमगे 17 आमदार जिखून येवन सुद्दां सरकार न जावचें तेजो मेन जबाबदार म्हणजे दिगंबर कामत पूण तेणें जर सांगलेलें आपल्या मुख्यमंत्री नाका तुमी करात कोणाकूय त्या टायमार सुद्दां आमचो सरकार सत्तेर येतलो आशिल्लो तेजे नंतर CLP लिडर गेले का एक तोंडान घेता सरकाराचे विरुद्ध उलयना सरकाराचेर हल्लो करना आनी आमी सुद्दां हल्लो केलो जाल्यार आमकां खंयच्यान तरी हो हें करपाचेर हेणें प्रयत्न केले कोणा पार्टी हाडपाचें आनी कितें करपाचें हें सगळें डिसिजन तो घेतालो चडशे मेजर आनी जे कितलेशेच कॅन्डिडेट घेतले वेगळे वेगळे लिडर घेतले बाणावली सारके तो कॅन्डिडेट घेतलो पूण ताका जिखून हाडपाक हो सायडीक शकलो ना कुर्तोरे सारके एका जे रेजिनाल्डा परत येवपाक सोदताले त्या टायमार कुर्तोरे सीट हेज्यान जिखपा हाडूंक शकना आनी हो मुख्यमंत्री जावपाक शकता म्हणजे तुजे सायडीचे सीट तुज्यान जिखपा जालें ना आनी तुका मुख्यमंत्री जावपाक जाय म्हणजे एक्चुली संघटना कोणें काबार केली जाल्यार तेणें काबार केल्यार ते आतां तो वयतकर निवळ जावन आमी परत आतां ती बांदपाक सोदता आनी परत ती उबारपाक सोदता